30 ब्रेस्तार जानेवारीची 30 तारीख 2025. पयलें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 10 वळ 19 तावन 25 पर्यंत. भावा भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्थानांत भितर सरूंक आमकां पुर्तें धैर्य मेळटा. पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताची सकूड. ह्या शिवाय देवाच्या घरचें कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आनी थेर भावार्थाचे खात्रेन आमची गुन्यांवकारी अंतस्करणां नितळ करन आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया. आमी पासारतांव तो भरवोसो तिरासाणेन सांबाळ्ळ्या. कित्याक आमकां बसवण दिल्लो देव सदांच विश्वासी. एकामेकाचो मोग करूंक आनी दयाळ करनो आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें ह्या विशयान साधन चलया. आमचे मदें चालू आसलेली सांगाता मेळची संवय आमी सोडची न्ही. थोड्यांनी ती सोडल्या. निजायकी आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिजे. कित्याक सोम्याचो दीस लागीं पावलेलो तुमी पळयतात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 23 1-2, 3-4 AB आनी 5-6. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थिरकन दवरला. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक वसूंक मेळत? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्यांक फावो. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. तांच्या सडवणदारा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजे दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजे मुखामोळ पळोवंक अत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजें उतर म्हज्या पावलांक एक दिवो वय, उजवाड म्हजे वाटेचो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभवार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 4 वळ 21-25 पर्यंत. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, दिवो हाडसो कळशे पोंदा वा खाटये पोंदा दवरूंक वे? तो हाडन दिवटनेर दवरचो न्ही वे? कित्याक लिपून आशिल्लें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळलेलें उजवाडाक आयिल्ल्या खरीत रावचें ना. आयकूंक कान आसा तो आयकूं. आनी हेंय तो तांकां सांगी लागलो. तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें 17 वराया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी सडस तो दितलो. जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलें इल्लीं काण व्हरतले. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ, कळशी वा काटये पोंदा आसच्या दिव्याक आनी दिवटोणेवयर आसच्या दिव्याक दीस रात तपावत आसा. चीनी देशाची एक गाद. काळोखाक दुरसोवच्या बदलाक एक वात पेटय. जळची वात हेर दिवो पेटयतना आपलो प्रकाश केदींच होगडायना. बरी जिणी गुपीत तरान जियोंक असाध्य. कशें उजवाड सर्व कुशींनी प्रकाश वांटता, तेच रितीन बरी जिणी हेरांक बरेंपण वांटून दिता. आमी सांकेतीक तरान 2 रितींनी प्रकाश वांटयेत. एक, आमी जळची वात जायचे, नांतर आमी एक आरसो जायचे. जळते वातीचे प्रतिबिंब सगळ्यांनी प्रकाश फांकोवंक कुमोग करता. सोमी संवसाराचो उजवाड देखून सोम्यान आमकां सांगलां, तुमी संवसाराचो उजवाड. कशें सर्गीचो बाप आम्हा सर्वांक चड बरो, तसोच आमी सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं ताचें बरेंपण नेसल्याव. बरें चिंताप, बरें उलोवणें, बरें वर्तन, बरें जिवीत आमकां देवाची वर्ती काणीक. कशें जेजू सगळ्यांकी बरें करीत गेलो, तशेंच आमी सगळ्यांकी बरें करीत वचुया.